सुरुवात एक गीत गाऊया. A29. पेज 15. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सोर्बे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आख्खी पोवीस सभा आयच्या दिसा विश्व धर्म परगोटणेचो दीस समोर उरता आनी ह्या समयार आमी हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतलो विसरून काडला. देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सोयबाचो रचलो आनी देव कृपेन ताका बोल्लो. देवान मनशाक दुसरो देव करूंक ना, पूण मनीस कसो दादलो आनी बायल रचलीत. देवान तांकां आपली गुलाम न्हय, पूण तांकां मनीस सोयबाचें मेकळेपण फावो केलें. देव मोगाल आनी दोयाल देखून देवान तांकां मार्गदर्शन दिलें. सोयंबीक आनी सोयंबावडत्या जिविताची वाड जावचे खातीर. पूण मनीस आपली स्वतंत्राय वांकडे तोरेन वापरून पातकांचो गुलाम जाता. असल्या वेळार देव मनशाक खास लायना वो धांवडायना, कित्याक आमचो देव मोगाल देव. आमचे जिवीत बदलपाची, नवसरणी करपाची आनी परतून येवपाची वाट तो पळोवन रावता. ल्हानविकायेन जिवीत बदलता, ताच्या मागणें देव आयकता
आनी परतून ताका आपल्या मोगान काकलुतीन दोयालायेन कुरपेन बोत्ता. आमी सगळीं पातकी म्हूण ल्हानविकायेन वळखून मानून घेवया आनी आमचे जिविताची नवसरणेंतल्यान दुसऱ्यांक जेजूचो नीज कुरबेवंत गोवाय आनी धोरम परगडणारां जावंक हे मिसाचे संबरवणेन देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज आमचे इगोर्जेंत आमी पेदाद सायबिणीची परब संबरवता. सायबीण माय जावन आसा आपोस्लां बरोबर पयली धोरम परगडणार, जिणें धोरमदुतांक उर्बा आनी मार्गदर्शन दिलें आनी अशी जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक तिणें परगट केली. आमच्या गांवांत फ्रांसिस्कान म्हत्वाशांनी धोरम परगटणेचो वावर सुरू केलो आनी ही इग्रोज उबारली. तेन्ना नेरुलचे कोमनिदातीन इगोर्जे सरभोंवतणी आसलेली जमीन इगोर्जेचो आनी पाद्रीचो सांबाळ करचे खातीर इगोर्जेक दान केली आनी पेदाद सायबिणीच्या आसरा खाल घाल्ली. ताचे बदलेक कोमनिदादीन आपल्या इंतेसावांत दर सोणवारा पेदाद सायबिणीच्या मानाक मीस आनी साल आनी तशेंच पेदाद सायबिणीची नोवेनां आनी परब संबरोवंक फाब्रिका लागीं एक लेगात इस्तापलो. तो आयज नेरुलचे कोमनिदादीच्या इतेसावांक ही परब संबरोवतना कोमनिदादीच्या जिव्या वांगड्याचेर आशिर्वाद आनी मरून गेल्ल्यान तांकां सासणाचें सूख मागुया. तशेंच आतांचे कोमनिदादीची चलोवपी समितीक ताच्या हातान घातलेलो कारबार पेदाद सायबिणीचे मजतीन निस्वार्थान कोमनिदादीच्या बरेपणा खातीर वावरूंक ह्या मिसान मागुया. ही चिंतना आनी कल्पना आमच्या मनान धरून देवाक दिनवासुया, वाखाणुया आनी आर्गां दिवया. पेदाद सायबीण ओ दुखेस माता अशें आमी तिका पाचारता. ती जावन आसा दोन परगटणार शिसां बरोबर, तर तिचे जिवीत देवाक मानता तसलें जालें आनी आयच्या शुभ वर्तमानान देवाक मानता तसलो मनीस जावन घरा परतलो. तशेंच आमी देवाक मानता तसलीं मनशां जावन घरा परतूंक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आनी कृपा आमकां मागुया. पूण जायते फावट आमी चुकल्याव देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सर्गीच्या बापा, तुजी भुरगीं जावंक जेजू वरवीं तुवें आमकां देणें फावो केलाय. पूण आमच्या सामान्य जिवितान आमची स्वतंत्राय वांगडे तुळेन वापरून आमी तुजें बापायपण नाकारलां. सोम्या काकुतकोर, सोम्या जेजू, पातकी मनशांक परतून बापाची वचपाची वाट दाखोवन तुवें खोस सोंसली. खुर्सार मेलोय आनी पुनर्जिवंत जालोय. पूण आमी सोडवणेची वाट दवरचे बदलेक आमच्या वाद्याची आमी जाल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, देवाची भुरगीं आनी जेजूची फाटलावदारां जावन परतून परतून तूं आमकां सुचयताय आनी देण्यांनी भरताय. पूण आमकां जाय तसल्याच सुचोवणेक आनी जिविताक आमी वेंग मारल्या आनी परतून येवंक आमी फाटीं उरल्या. सोम्या काकुतकोर, सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
आमी दुःखातील वासना तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणलो. महिमा देवा उंचून सोनी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी तुमच्या येशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेली तूं संवसाराचे आत्माताय आमची ताकद तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा उंचून सोनी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत येशू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच इस्वोर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन एकलोच पवित्र एकलोच इस्वोर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन कोमनीदाजीच्या इतिहासां खातीर आमी मागुया. सगळे आमकां सोंपेपणान दवरलेल्या खातीर कोमनीदादीच्या चिब्या वांगड्यांक बरी भलायकी मेलेल्यांक सासणाचें सूख मागुया. सोर्मेस्पोर आमच्या बापा तुज्या पुताक उत्सारो बाल्लो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन कोर्सा मोडी उबी आसली. सासणाचे चाणवायेची तुजी माडावळ वळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवणपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस मायेचे विणोडीन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर म्हणल्यार नितीदार. मनशांच्या तोंडाक पळोवन तो नीत करिना. मनशांच्या तोंडाक पळोवन तो गरिबांक दुखयना. दुखवलेल्यांचो उलो तो आयकून घेता. अनाथांचे मागण्यांची तो बेपर्वा करिना. तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. खालत्या मनाचें मागणें कुपाक तोपता.
ते शांती पावसोर ताका कसलीच बुजवण ना. भोव व्हडत्या देवान ताचेर नदर मारी पर्यान आनी सुगणी मनशांची नीत करून आपलो निवाडो दी पर्यान तो ओगो रावचो ना आनी सर्वेस्पोर उशीर करचो ना, तांकां रोकडोच पावतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया, दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळे वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वळवीक मेळटा. हें आयकून खालत्याक भोगता संतोश. जबाब: दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळे आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब: दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें कालीस दुखवलां खोंतवलां, तांचे सरशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्याक सर्वेस्पर थारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच घास लावचो ना. जबाब: दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भाग्योंत पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव जाल्यार हातां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झूज झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावार्थ सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी. सोर नितीवंत म्हूण सोबीदार ते दिसाक म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओतरेकतात तितल्यांकूय. म्हजो पयलो प्रोदिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना जावं, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकोचे खातीर. सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगल्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यान म्हाका सलामती पावयलो. ताका महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
ताणें आमचे हातीन केलां. Soy, 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 soy Sorves Pora. Soy, 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 soy Sorves Pora. Soy Sorves Pora. Soy Sorves Pora. Soy Sorves Pora. Sorves por तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. आपूण सात्वीक म्हूण सजमून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेखी नासल्या तोचल्यांक जेजून अशी एक वोपार सांगली. दोग जाण एकलो फारिसेव आनी दुसरो 2 वलसुदार मागणे करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावून असो आपल्या मनान मागणे करतालो, देवा, हांव हेरा मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, अन्याय, पोरदवारी. हांव ह्या त्या 2 वलसुदाराय सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजें कोणें आसा तितल्यायचो 10वो वांटो फारीक करतां. तो 2 वलसुदार आपलो पयस उबो रावून दोळे पर्यान वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी म्हजी काकूट कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच मूज काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव मूज काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. Vakari tuka Krista. प्रिदीच्या पावमणीनो, आयज आमी आमचे फिरगोचेन दुकेस सायबिणीची हो दुकेस माता हो पियेदाद सायबीण हिची परब आमी समोर उमता. तरी आयची परब आनी ह्या परबेंतल्यान आमकां सायबीण माय विशीं कसलो संदेश मेळटा काय, तो आयची तिनूय वाचपां आठापून आमच्यान घेवं येता. पयले सुवातेर आमी पळयतांव कोण भाशेन ही आयची परब जेजूच्या कोश्टाचे परबेंत विसोड जाल्ली आसा. आमी जाणाव सायबीण मायक जेजूक व्हरोन त्यो तेंपलांत भेटयलो तेन्ना सांज सिमावन ताका आपल्या हातांनी घेवन एके भाशेन सांगलें, जायतीं जाणां चे निसोणतोण जावंक पावतलें, जायतीं जाणां सोडवण सोडूंक पावतलीं इस्रायेलांत, अशें ताणें बाकीत केलें. एक तोर्सात आसपास तिच्या आत्म्यांक रोमतली आनी हे भाशेन हो जेजू देवाचो पूत will be a sign of contradiction. त्याच बरोबर सायबीण मायन तोर्सात म्हणजे जायत्यो दुखी कोंती तिच्या काळजान तिणें भोगच्यो पडटल्यो. ह्या दीस फुडें बाकीत केल्लें आनी हेंच बाकीत केलेलें तें आमी ही परब आदी समोर उमीत आयल्या. 17व्या शेंकड्यांतान आमी ही परब समोर उमता.
आनी 2 पावटी समोरोंबता. पयले सुवातेर गूड फ्रायडे, जेजूच्या कोस्टा मोर्नाचो आयतार. आमी जाणा आमी तो समोरोंबता तेन्ना आमी जेजूचे कोस्ट, जेजू कुस्सार मारलेलो खाला देंवयता आनी ताची मेल्ली कूड घेवन उर्सांव काडटा. आनी तेच्या बरोबर सायबीण मावयो आसता. तर त्या दिसा आमी सायबीण दुकेस मातेचो आमी उगडास करता. आनी खेरेत भाशेन 15 सप्टेंबराची तारीख 14 तारखेर आमी पवित्र कुस्साची जोयताची परब समोरोंबल्या उपरांत 15 तारखेर आमी एके भाशेन दुकेस माता ही परब आमी समोरोंबता. बेनेडिक्ट 13वो 1724 वर्सा ताणें ही परब सुरू केली. आनी उपरांत पोप पियो चवथो 1814 वर्सा ताणी आख्या संवसाराक समोरोंबची म्हूण परगट केली. तर एके वाटेन आमी 14 तारखेर जेजूची राजवटकी आमी समोरोंबता जाल्यार 15 तारखेर आमी जेजूचे मनीसपणाचे कोस्ट आमी नियाळटा सायबीण माय बरोबर. आनी एके भाशेन तिचे मार्तीरपण आमी समोरोंबता अशें सगळे म्हणटात. आनी आमी जाणा कुस्सा मोडी जेजूच्या मोर्ना समयार आंकवार मारिया आसली आनी त्या वेळार जेजून म्हणलें, वस्तरे हो तुजो पूत चुवाव. आनी चुवाक म्हणलें, ही तुजी आवय. ते घोडयेंतान ती सिसांची आवय कशी जेजून ताका दिली. आनी हे भाशेन सगळी पवित्र सभा दुखेस्त मायेक वाकाणटा. आमी तिचें गायन केन्ना केन्नाय करता. दुखेस्त आवय, तिचे कोस्ट आमी नियाळटा. मनीस कशें तिणें जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेतलो तितलोच ताणें जेजूच्या मोहिमेवंत गुटांतूय वांटो घेतलो. तर आयज आमी सायबीण मायक मान दिता आसतना कितें आमी पळयता सायबीण मायची खेरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांनी ती वांटो घेता आनी आपल्या जिवितान देवाक मान दिता. देवाची येवजण स्विकारता आनी आत्मेच तरेची देवाची येवजण ती फुडें व्हरता. आनी सगल्या सादेपणान आनी सगले एके भाशेन ल्हानविकायेन ती हें आपल्या जिवितान करता. आयजूय आमकां तशेंच एक खुणा आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. 2 जाण मनीस मागणें करूंक येता. एकलो 2 वलसुदार आनी एकलो फारिजेव. फारिजेव मागणें करता आसतना देवाक दिनवासता पूण आपल्याची तुस्त करता आनी म्हणटा, हांव दुसऱ्या भाशेन न्हय, चोर, नागोणो, अन्याय, फोर्दवारी, हांव 2 पावट उपास करता दिसाक, वो हांव 10वो वांटो म्हजो फारीक करता. आनी हे भाशेन तो देवाक मागणें करता आनी आपलेंच व्हडपण करता. आनी दुसरो मनीस आमी पळयला कोण भाशेन 2 वलसुदार पयस रावून तकली पर्यान वयर काडी नासतना देवा मुखार खालती जाता आनी म्हणटा, हांव पातकी, म्हजी काकूट कोण, आनी आपलें व्हडटें बडयता, तकली पर्यान वयर काडिना. तर आमी पळयता कसली भक्ती. जशें आयचे पयलें वाचप आमकां कांय बरे भाशेन भक्तीची खबर करून आमकां सांगता. कोण भाशेन देवाक कोणाचे मागणें पावता. सिराकाचे पुस्तकान आमी आयकलां अनाथाचे, विधवेचे, गरिबाचे मागणें ओ देवाची भक्ती करतल्याचे मागणें कुपांतल्यान देवाक पावता.
कित्याक असली भोक्ती देवाक मानता, काळजाची भोक्ती. असले भोक्तेन सायबीण माय जियेली आनी आपले सादेपणान आनी आपले ल्हानविकायेन ह्या गुणांनी तिणें देवाक आनी देवाचे येवजणे फुडें व्हरूंक तिणें एके भाशेन आपलें जिवीत भेटयलें. तर आमकांय सगल्यांक असलें सादेपण काल्तिकाय आमच्या जिवितान मागुया. आमची भोक्ती असली जावंक जाय, काळजाची भोक्ती. देखूनच तो मनीस देवाक मानता तसलो जावन 2 वर्सुदार आपल्या घरा परतलो आनी सायबीण मायनूय आपल्या जिवितान मागणे वरवीं देवाची भोक्ती केली आनी देवाक मान दिलो आपले साद्या जिवितांतल्यान आनी आपले ल्हानविकायेच्या जिवितांतल्यान. तर हे गूण आमच्याय जिवितान हे आपणावया आनी खरी देवाची भोक्ती करून देवाक मानता ते भाशेन जिवंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयज मिसावाचो आयतार. जेजून 12 जाणांक धाडले आपले मिसांव फुडें व्हरूंक, वचात सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. आनी हे भाशेन ताणें 12 जाणांक धाडल्या उपरांतूय आनी 72 जाणांक दोगां जाणांक धाडले आनी हे भाशेन आपली बरी खबर परगटूंक ताणें धाडलें. पयलें ताका विचून काडली, तांची आकारणी केली आनी मागीर ताका पाठयलें. तर आयज हे दर एक मिसाचे भेटेन देवूय आमकां जण एकल्याक पाठयता. मिसांत आमी वांटो घेता, देवाचें उतर आयकता आनी देव शेवटाक मिसा उपरांत म्हणटा वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कितें करूंक? जें उतर आमी देवाचें आयकलां तें आमच्या जिवितांतल्यान आमी वेव्हारांत घालूंक, देवाचें उतर आमी परगटूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलूंक आनी जिवंक आमकांय जण एकल्याक देव आपयता. देवान न्हयच 12 जाणांक पूण ताचे बरोबर सायबीण माई आसली. देखून आमी म्हणटा ती जावन आसा आमकां एक नमुनो. जेजूची पाटलादान कशी शिसां बरोबर शिसां सांगाता ती हो सोडवणेचो वावर, बरी खबर परगटचो वावर आपल्या जिवितांतल्यान एके भाशेन ती जावन आसा एक मिशनार. तर आमच्या जिवितान हेच मिसांव आमकांय आसा, जेजूच्या मिसांवांत आमकांय वांटो आसा. तर आमी सगळीं जेजूच्या मिसांवांत वांटो घेवया. आनी जेजूचे मिसांव म्हटल्यार वचात सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमान म्हणल्यार बरी खबर. आनी बरी खबर शुभ वर्तमान कशे भाशेन आमकां दिसून येता, जिनसां तरेचीं अजापां जेजून कुड्ड्यांक नदर दिली, तोंट्यांक चलूशी केलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, पिडेवंतांक बरी केली आनी हे भाशेन ही बरी खबर परगटली. होच सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक आमकांय जण एकल्याक आपयल्या. तर मिसांवाचो आयतार म्हूण आयच्या दिसा आमी घडये आमची फुलां पाखडी आमी घालतल्या, त्याहून अदीक आमच्या मागण्याची गरज, मिसांवां खातीर आमी मागूंक जाय. जेजूची बरी खबर परगट जावंक आमी मागूंक जाय. मागल्यारूच पुरोना, दुडू घाल्ल्यारूच पुरोना, पूण आमी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक जाय. ताच्या बरे खबरेचें परगटणार आमी जावंक जाय. आनी हे भाशेन सोडवणेची आतयारां आमी जावंक जाय. तेन्नाच ही आमच्यान म्हणूं येता हांव जेजूचे मिसांव म्हज्या जिणेंतल्यान व्हरतां. जंय हांव आसा, जंय हांव जियेतां, जंय हांव रावतां, हांव जावन आसा दोर परगटणार. हें आमी विसरचें न्हय. जेजूक आमी परगटूंक जाय. आमी आमकांच परगट करिना. त्या फारिसेवा भाशेन तो आपल्याकूच परगट करतालो. हांव अशें करतां तशें करतां, आपूण सेल्फ रायटियस म्हूण चिंततालो. पूण त्या
दोन वोलसुदारा भाशेन आमी खालती जावन सादेपणान चालत्या सादेपणांतल्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटुया. तिसरे सुवातेर म्हणटलो आसलो, आयज आमी परब करता आसतना कितें आमकां ही परब शिकयता. कुस्सा विरयत आमकां चोयत ना. कोस्त आमच्या जिविताचो भाग, कोस्त आमच्या जिवितान आनी आमची क्रिस्ती जिणेन आसतलेच. कुस्सा विणे आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. देखून सायबीण मायनूय आपल्या जिवितान कोस्ट स्विकारले, कोस्तांक फुडो केलो, कोस्तांनी आपलें जिवीत ती जियेली. आनी हे भाशेन आपल्याच पुताचे कोस्ट तिणें आपल्या जिवितांतल्यान ताच्या कोश्टांनी भाग घेतलो. तर आमी पळयता सायबीण मांयच्यो 7 दुखी आमी म्हणटा. सो 7 कोस्ट आमी पळयता. पयले म्हटल्यार जे सिमियोन ताणें परगट केलें. जेन्ना जेजू देव तेंपलान भेटयल ताणें देवाक आर्गां दिलीं. सायबा ही सोडवण हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयली. आनी त्याच बरोबर सायबीण मांयच्या जिवितान दूख कोंत आनी एके भाशेन एक तोर्साक तेच्या आत्म्याक रोमतली म्हूण कोस्ट येतले म्हूण ताणें तिका सांगलें. दुसरे सुवातेर आमी पळयता हे 7 दुखी तेच्यो दुसरी दूख म्हटल्यार जेजू जल्मलो तेन्ना हेरोद सगल्या भुरग्यांक मारूंक लागलो. देखूनच देवाच्या बोडव्यान ताका सांगलें इजिप्ताक पडून वच. आनी तो इजिप्ताक बाळकाक आनी मारयेक घेवन गाडवार बसून एके भाशेन पडून गेलो आनी थंयच रावलो. हेरोद मरोसर रावलो आनी उपरांत तो आयलो आनी हे भाशेन जेजूचो सांबाळ केलो. तिसरी तेजी दूख म्हटल्यार भुरगो आसतना जेजू सांडलो. देव तेंपलान गेल्ली पोरबेक थंय सांडलो. सोदीत रावली. मेळना म्हूण परतून 3 दिसांची वाट चलून परत वच जाल्यार तो थंय बसोन तांकां शिकवण दिता. तुमकां खबर ना हांवें हांगासर रावंक जाय म्हूण हे भाशेन ओकमान केल्ले भाशेन आपल्या आवयक पूण देवाचें काम पयलें म्हूण तो सांगूंक सोदता. आनी हे भाशेन हो भुरगो जेजू देव तेंपलान रावून जाणारां मदें तांकां शिकवण दितालो. चवथे सुवातेर आमी पळयता जेजूचे कोस्ट आनी जेजूच्या कोस्टांनी मारिया जेजूक भेट्टा. जेन्ना तो कालवाराचो रस्तो तांगता, कुर्साची वाट तांगता तेन्ना मारिया भेट्टा. तेन्ना एके भाशेन तो म्हणटा रडो नाकात, तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात, म्हजे खातीर रडो नाकात. आनी हे भाशेन तो जेजू मारिया ताच्या कोश्टांनी वांटो घेता ती आमी पळयता. मागीर ताच्या मोरणांत वांटो घेता. ताका कुस्साचें मोरण ताणें फावो केलें हेच मोरणान ती भाग घेता. तीच जेजूची मेल्ली कूड आपल्याच पुताची कुस्सा वयली देंवोवन तिच्या वेंगेन घालता. हें चित्र पेदाद सायबिणीच्या आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलें आसा. जेजूच्या कोश्टांनी ती वांटो घेता. तशेंच कुरेसूय तिचे फाटल्यान आसा म्हणजे तिणें जिवितांत जायते कोश्ट सोंसले, अणभवले आनी जेजूच्या कोश्टांनी ती भागीदार जाली. उपरांत जेजूक व्हरोन नेकी पिलो. तरेतरेन आमी पळयता आमच्याय जिवितांत कोश्ट आसतलेच, कुरीस आसतलेच. मिसनार कशें हो मिसांवाचो वावर करता आसतना जेजूची बरी खबर परगट्टा आसतना जायते सोसूंक पडटले, जायते कुरीस आमचेर येतले, जायते कोश्ट आमचेर येतले. पूण सायबीण माय आमकां देख आमच्या जिविताच्या कोश्टांक आमी फुडो करूं. जसो जॉब हे पवित्र पुस्तकांतलें पुस्तक
आमकां सांगता देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं कोश्टांनी पर्यंत देवाक आमी वाखाणूंक जाय आमी देवा सोडशिल्लीं पयस वचोंक न्हय पूण कोश्टांनी पर्यंत देवाक मानता तसलीं आमी जावंक वावरुया उबी रावया आनी आमचो बोवाळ तेकाच देवा सोबे आमी जिवो करुया सोत मानता देवा सोर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवार मरे ताय चलमलो पोंच लाखां ताणें कोस सोंसले ताका कुस्तार चडलो तो मेलो आनी ताका निपी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सौर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिव्यान मेल्ल्याची मुर्सिमी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो एकतार पाताचें भोगत उडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन देवाक मानता तसले आमी जावन त्याच बाबाचो आदार मागण्यांतल्यान सगल्यांक आमकां मागून घेवया आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिलेली मुन्यारी कार्य पाळतना आपल्या जिवितांत जेजूचो मोग आनी काकलूत अणभवंक आनी हीच सोडवून आपल्या सेवेच्या मुन्यारपणांतल्यान पुरगटूंक देवा लागीं मागुया आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माचो वो वाठाराचो वो भाशेचो वो संस्कृतायेचो एकवट घडोवन हाडून आनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूची शिकवण भारतीय लोकां मदें शिपडावंक सवलती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया देवान आपल्या पुताच्या पास्काच्या गुटा वरवीं सगल्या मनशा नव्या जिविताचें देणें फाव केलें तर क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ही सोडवणेची बरी खबर आपल्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान दुसऱ्यांक पोरगोटूंक बापाचो आदार आमकां मागुया जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक पोरगोटूंक मिशनार कशीं वावुरतात आपल्या मोगा सेवेच्या मुण्यारपणाक कोश्टान लेगून तांणी जेजूक विस्वाशी रावंक आनी आमी तांकां आमच्या मागण्यांचो आनी दुडवांचो आदार दिवन तांणी आपलो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया आयज पियेदाद सायबीणीची परब सोमोरतना तिची देख घेवन
आमी आमचे जिविताचे देखी वरवीं दोर परगोटणार जावं आनी ही बरोब समोर भोव बाटा बेसां दान केल्ल्या नेरूच्या कम्युनिदादाचेर आनी तशेंच आमच्या इगोजेच्या फाब्रिकाच्या वांगड्याचेर आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान मागता हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा, जेजो वरवीं तुवें तुजी मोग काकुतेची तामोन आसलेली जोर आमकां उक्ती केली. आमकां मेळ्ळोले सोडवणेचें देणें आमी दुसऱ्यांक पावोशें आनी फावोशें करूंक आनी जेजूचे सोडवणेचे नीस गोवाय जावं आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटूनेच्या वेळार गायन करतले हांव C24 पेज 38. म्हज्या बाबा म्हणिलोय मोज्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव कोणवड्या बापा, जेजूच्या कोर्सा मुडी उबी आसतना आंखवार मारीक ताची आवयक तुवें आमच्या दोयाळ आवय करून दिली. हे देणे ओळखून आमचे दुखेस सावयचो माई मोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस माता नित्यांक वारमारीक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव.
आपल्या अखबारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाशणे संवसाराक पाकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका 3 वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान 3 वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणे कोराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. आवाळताचो गोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवणी बापा,
आनी सगल्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणांची काकूत कर. नेरूल कोमनिदादीच्या मेल्ल्या बाबा मणींचो उगडास करुया. तशेंच जिवे आसा ताका बरी भलायकी मागुया. ही बाटा बेसां आमकां दवरल्या खातीर देवाक दिनवासुया. ह्या बाटा बेसांचो सांबाळ करुया आनी बरेपणाक ती मोपुया. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळचणीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेवन तोर दुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. दोन वळसुदार देवाक बांदता तसलो जावन आपल्या घरा परतलो. तर आमी आयज ही परबेंत वांटो घेतला सायबीण मायची देख घेवन सादेपणान ल्हानविकायेन जिवंक आमची क्रिस्ती जिविताची भावार्थाची भोगती आमी करूं. मागण्यांतल्यान देवाक सोदूंक. तशेंच जंय आमी आसा जंय आमी रावता जियेता थंय जेजूक आमचे जिणेंतल्यान परगटूंक आनी ताचे बरे खोबरेचे परगटणार जावंक आमकां सगल्यांक फावो कर आनी कुरपेन भर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बाबा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराचे पाप दाटे.
असतो जेजो कुस्सार मरून आमची सोडवण केली आनी आमकां आपल्या कोश्टांनी वांटो घेवंक तो आपयता आनी आपल्या जिवणपणान भागीदारां जावंक तो आमकां आपयता आनी सांगात करता एस्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना खंयच्या एका सत्रांत म्हाका भलायकी मेवतली. प्लीज प्रसादा वेळार आमी गीत गायतले हांव D32 पेज 64.
हेरोयतेनी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी पावोयन सोगलीं जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता गोरी पावोयन सोगलीं. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाड बापा बाग्यो तांकवार मारेचे दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचे जिवीत सोडलां त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोस्तांक जे कितें उणें आसा ताचे माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितांत बरोवन हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. काजराची चीट जॅस्मिन फेर्नांडीस, सांकवार्दो मिगेल फेर्नांडीस आनी सॅन्सी गोम्स. पोर्तायस रेसमागोस. ताच्या नेवऱ्याचें नांव रुजारियो गोसाल्वीस, सांकवारपूत जुआंव गोसाल्वीस आनी मार्गारिता गोसाल्वीस. गांवांत मेर्सेस वाडे वास्को दा गामा. दुसरीची लॉरेन्स लोबो आंकवारपूत, जुझे फ्रांसीस लोबो आनी जोसेफा सिल्वेरा. रेस मागोस वेरे वॉलांत. हाचे व्हंकलेचें नांव गंगा कुमारी काटका. आंकवार्दो जाया बहादूर काटका आनी चांपा काटका. नेपालची पूण रावता वेरे वॉलांत. पयलींची. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. आयज मिसावांचो आयतार आनी मिसावांक दिल्लीं कोरां आयच्या दिसा तुमी मिसान घालची वा हाडूंक ना जाल्यार आयतारा म्हूण कोरान घालूनच घालची, कित्याक मिसावांची म्हूण आमकां गमूंक जाय. त्याच बरोबर कॅलेंडर दिल्ले आसा. सगळे कॅलेंडर समुदायांनी धाडलेले आसा. कॅलेंडराचे पयशे एकठांय करून म्हजे लागीं हाडून दिवचे म्हूण मागता. कित्याक डिसेंबर म्हटल्यार हो डिसेंबरा आदीं एमिशन कलेक्शन आमी धाडून दिता. आमी म्हणटा लोक घालिना काय पयशे आमच्याच गोंयचे खंय कितलेच पयशे मिसावांच्या आदाराक वेता. भोमायकेन गोंयचे खूब पयशे वेतात. लोक उदार काळजान घालता. देखून तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमकां शाबासकी दिता आनी दिनवासता. तर आयचें कलेक्शन मिसावांच्या आयताराक मिसावांक वेता. आयची परबेची मांडावळ करूंक फिरगोस गवडीक सोबा आनी मांडावळ केल्या सगळीं जीं वावुरल्यांत जेनेटान ताका माग केल्यांत हो लिटर्जिकल कमिटीन तांकां घातलेली आसा. गवडीक फिरगोस सभेचे वांगडी तशेंच फाब्रिकाचे तांकां सगल्यांक शाबासकी आनी दिनवास. मीस जाल्या उपरांत पुस्सां आसतली आनी भुरग्यांक दोतोन आसतली. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. सोमारा दीस सकाळीं इगोर्जेन
मीस, 7:10 तेस आनी 7:30 मीस. आनी दिवाली सोमोरोमता उजवाडाची पोरो काडोक पयस करून उजवाडाची मनशां जावया. तर ह्या समयार सांजे 4-4:30 वाजता सगळीं सिनियर सिटीजनांक आमंत्रण दिल्लें आसा, इन्विटेशन धाडलेलें आसा. सगल्यांक आपयल्लीं आसा. आमी नांव वाचूंक ना, पूण समुदायांनी तुमच्या घातलेलें आसा. कोण येवपाचीं आसा, कितलीं जाणां येतलीं ताची बोदाबोस करूंक आमकां नांवां धाडून दिवचीं. हांव येता, हांव आसतलों, आसचें ना. कितलीं जाणां तुमच्या समुदायांतलीं आसतलीं ते आदींच फुडें धाडूंक मागलेलीं आनी हांव धाडूंक ना जाल्यार धाडचें बेगीच म्हूण मागता. तो 4:30 प्रोग्राम आसतलो. 4:30 लादाई नासतली, भायर जातलें ग्रावंडार. आनी उपरांत मागीर सिनियर सिटीजन्स गेट टुगेदर. तशेंच कांय जाणांक आमी घोडये फेलिसिटेट करतले. जायतीं सिनियर सिटीजन आमच्या गांवांत आसात, जाय तो बरो वावर करतात, तांचो वावर घोडये वाखाणटले. केन्ना केन्नाय आमी एकठांय जावंक जाय. सगल्या इगोर्जांनी आतां सिनियर सिटीजन्स ग्रूप आसा. केन्ना केन्ना येवन थोडो वेळ सारूंक कांय एक्टिविटीज करपाक आमकां सोयेक दिल्लो आसा आनी सोयेक घेवं येता. आयज काल जाणटी मनशां खंय भायर सरोनात. आमी जाणा CCR टीव्हीर बसून जाणट्या मनशांक जायते प्रोग्राम जाता, एक्सरसायज करूंक शिकयता. थोडीं पळयता आसतलीं CCR टीव्ही. जाणट्यांक केरीत मोत दिता तांकां एक्सरसायज करपाक. कसल्यो एक्सरसायज, चड आगोड एक्सरसायजी न्हय, आंग हालोवपाच्यो, हात पांय हालोवपाचे. कित्याक हात पांय तितले घोळटा, चालू आसात तितले बरें आसता. घरांत बसून रावल्यार, न्हिदोन रावल्यार जायना. देखूनच गरजेचें आमी भायर सरूंक जाय, चलूंक जाय, एक्सरसायज करूंक जाय. मंगळारा दीस सकाळीं मीस ना, सांजे मीस 5:10 तेस 5:30. आनी मीस जाल्या उपरांत इंटरसेसरी प्रेयर मीट, विनवणेची मागणी. तर सगल्यांक तुमकां आमंत्रण करता. It's not a group prayer, but it is a prayer of the church. Church is interceding and putting forth your prayers and petitions before the Lord. थंयसर बॉक्स दवरलेलें आसा. कोणाची मागणी घालूंक जाय थंय घाली येता. आमचे भाव आसात, कंडक्ट करतात, ते आमचे प्रेयर ग्रूप आसा, ते तुमचे खातीर मागतले आनी तुमी येवंक जाय मागूंक. 26 तारखेर बुधवारा दीस 7 वरांचेर 7:10 ते 7:30 मीस. सांजे 6 वाजता मीस केकदेवली कोपेलान बुधवाराचे. 27 तारखेर ब्रेस्तारा दीस 7:10 ते 7:30 मीस. 28 तारखेर शुक्रारा दीस तशें 7:10 तेस आनी मीस 7:30. 29 तारखेर सुरवारा दिसा 7:10 ते 7:30 मीस. म्हयन्याचो उगडास फेलिसियो इनासियो फ्रांसिस्को मोरेरा हाच्या मोन्नाच्या म्हयन्याचो उगडास चिमित्रीन मागणी आसतली. येता तो आयतार 31वो आयतार साद्या काळाचो डे ऑफ यूथ एपोस्टलेट तरणाट्या खातीर भेटयलेलो आयतार. तो 7:30 मीस मांडावळ करतले. रेज मागोस पॅरिश यूथ तरणाटी मांडावळ करतले. मीस जातोच दोतोन आसतली. सांजे 5 वाजता मीस इंग्लिशीन. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन सगळें मेळून 11,840 रुपया. तर पोत्तून नव्यान उगडास करता. जायतीं जाणां आसात लिस्टार, कितलींच नांव आसा. सगळे सिनियर सिटीजनांक उगडास करून तुमकां आपयल्यात. 168 सुमार आसात. तो सगळ्या वाड्याच्या कोणाकूच भायरांक ना. सगळीं एबाव 60 जाल्यान तांणी येवचें म्हूण मागता. आपली
येवन आपलो भाग वांटो घेवंक हांगासर एकठांय येवंक हें आमचें गरजेचें. जेन्ना आमी जाणटी जाता एकामेका लागीं उलोवंक कोण आसना घरान, हांगा तरी येवन बराबर वेळ सारूंक वेळ करूंक तुमकां कितेंच भाशेन आपयता आनी आमंत्रण करता. ब्राझिलियसान गेल्या 2020 आमकां एकठांय केल्ली, नव्यान एकठांय जावया म्हूण हिताची येवजण आसा. तर सगल्यांक उर्बेवंत आनी येवंक उर्बेंत वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण दिता. आतां आमी पुस्सांत वांटो घेतले आनी सायबिणीक मान दितले. उबी रावया, आशिर्वाद घेवंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. T15. Holy Son of God.
Piedad saimini amce pasot minot cor. Jesu Christa basayla ke pavo Pratuya. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुड्या आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो नित्याक वारमारेचे मिणवणेन ह्या जिणेच्या दुकांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो सोतोस भोगूंक आमकां पावोय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
चेतनी रासवोट चलयताय सासनाच्या सासना वेदात सायबणीचे वजवतीन तुमकां सगल्यांक आशिर्वाद दिता. शेवटाक गीत गावया T21 जंय कुरपे बरी सायबिणी आसा थंय पिया दादी सायबिणी म्हणटले हांव. आमची आस्था रितू सगळ्यांक आमकां दोर्सावरू बेसांव गार्गे करगोऱ्यान संकश्टांनी सदांच निवार बेसांव गार्गे करगोऱ्यान संकश्टांनी निवार Piedade saibini, ami tuji loskot murni, motailive mae amka, tuja niran samar soda. Piedade saibini, ami tuji loskot हांव घेवन फुडें सरूया. गायन करया माये केद्या तुजें नांव. Wakanta tuga sobloga Aizami matokailya Maiga tuje besa Piedade saibini Aiz tuja paya soji Viswasana wagni Mai ai kamchi magni Piedade saibini Ai suja paya soji Viswasana wagni Mai ai kamchi magni Ravon tuja katara Besav ka gore korabya Vain vidyamchi nivar Mai vitu soana Piedade saibini
आमची मागणी पियेदादी सायवेळी आयज तुझ्या पाया सोडी विश्वासान आयल्या आमी आयली आयक आमची मागणी